खातीर सांगाती बापाक घेवंक आमचो मोग नोमान बापाक आनी पुताक तसोच पवित्र आत्म्यान नोमान आमच्या याज्ञिकाक भुरग्यांचो संसार पूण पाठो आमचो देव बापा पापयांदी माफी ईश्वरा नोवेदान आयज कोरया देवा भुरग्यांक राख मोगाळ बापा नोमान बापाक आनी पुताक तसोच पवित्र आत्म्यान नोमान आमच्या याज्ञिकाक भुरग्यांचो संसार बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. मोगाल इश्टांदो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस हांव येता आनीक मागीर मोगाचो येवकार ह्या मिसान भाग घेवंक. तुमच्या घरांनी तुमी एकठांय जाल्ले आसतना आमी बापाक दिन वाचूया आनी आर्गां दिवया. हें बलिदान बाप आमकां फाव करता. ताचो बरो फोळ काडूंक हे मिसांतल्यान आमी मागून घेवया. आयच्या मिसान भाग घेतना आमी तुमची ते सावां बापा लागीं उबारतले तुमच्या कुटुंबा पासत मागतले आनी तेच बरोबर मागून घेवया बरी भलायकेक वेरोनिका रॉड्रिगीस, ओत्म्या पासत मॅक्सवेल लॉपीस आनी लॉपीस कुटुंबाच्या सगल्या मेल्ल्या पासत, ओत्म्या पासत टॉमी फ्रांसिस्को रॉड्रिगीस, ओत्म्या पासत पयल्या म्हयन्याचो आमी उगडास कोत्ता एस्पेरन्सा डिसोजा. ओत्म्या पासून मागून घेता निकतीच आमची भयण देवाच्या बेगीन गेल्ली आसा जोकिना डिमेलो आनी तांच्या कुटुंबाक आमची क्रिस्ती बुजवण. 21वो जल्म दिसाक देवाक दिन वाजता गॉडफ्री फेर्नांडीस. ओत्म्या पासत मागून घेवया बाजिलियो फेर्नांडीस. देवाक दिन वाजता आपल्या जल्म दिसाक देवाक आर्गां दिता रोजारियो फेर्नांडीस आनीक आयकस नाझरेट. ओत्म्या पासून मागून घेवया एमेसियाना फेर्नांडीस. हे इंतेसांव बरोबर आमची सगळीं इंतेसांवां बापा मुखार घालुया. हेच बलिदान बापाक मानतलें जाल्यार आमची अंतोस कोण साफ करुया देवा लागीं आनी पेल्या लागीं माफी मागुया आनी खालती खायन म्हणुया. हांव पातकी सोपयता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक भोगतात आनी तुमकां भाव भयणी म्हजे खातीर आमचे सर्वेस्परा देवा लागीं नोती करात म्हूण. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसूं आमकां ससणेच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत खोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकूत खोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सुम्या काकूत खोर. सोम्या काकूत कोर. मोयमान देवा उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सोय पळयता देव बापा. आमी तुका नमस्कार कोत्ता, आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोर वैभव बापासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कोर. तूं बापाचे उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती त्या बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर,
एकलोस तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, आमची वेली सगळीं विघ्नां पयस कर. अशें ओतम्याक आनी कुडीक कसलीच आडकोल नासतना कुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कुरपा दी. हो उपकार आमी मागतो आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबेन जियेता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनांक. जाणवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. जाणवाय पोरजोळीत तिचो पुरजोळ उणो जायना. तिचो मोग कोत्ता ती तिका रोकडीच सोदून काडटात आनी सोदतल्यांक ती मेळटा. आपणाक आशेतोल्यांक आपणाची ओळख दिवंक ती आपुणूच फुडें सरता. भोव सकाळीं तावन तिका सोदतल्यांक कसलीच आडकोळ सांपडची ना. ती तुज्या देराशी बसलेली तुका मेळटली. तिचेर चीत दवरून संपूर्ण जाणवाय तिचे पासत जागरण करून रावता तो रोकडोच हुस्क्या मेकळो जातलो. आपणाक मानवता तसल्यांक सोदून ती आपुणूच सगल्यांक भोंवता आनी ताचे वाटेरूच मोयपासान ताका दिश्टी पडटा आनी ताच्या सगल्या चिंतनांनी ती ताका भेटता. देवाचें उतोरें. तुमचो जबाब. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका तानेला. म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुमकां तानेला. सुखी भूंय उदकाक रावता, तेच पोरी म्हजो आत्मो तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तुका ओतरेकता. पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या, दी म्हाका तुजें दर्शन. कालीज म्हजें आशेता. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका तानेला. तुज पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक बोगूंक. तुजो मोग जिवा परोस हांव लेखता म्हज्या देवा. म्हजे ओंठ तुजी तोखणाय कोत्तले निरंतरी. दिसान दीस तुका दिनवासतां, हात जोडटा तुज्या नांवांक. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका तानेला. पोटभर जेवले पोरी म्हजो आत्मो दादोशी. म्हजे ओंठ मुरगोडटले तुज्या किर्तन गायतले. आड पडला जाल्यार बाजेर तुजो उगडास कोरीत आसा. सगली रात म्हजें कालीज तुजेरूच दवरलां दिसता. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका तानेला. तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पाखट्याचे सावळेंत खुशालकायेन मुरगोडटा. हो पळय म्हजो आत्मो, तुकाच तो चिकटून रावता. उजवो हात तुजो उबार, तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका तानेला. बागयोंत पावलून तेसालोनिकारांक बरयलेलें पयलें चिठी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, बोरवासो नासलेल्या हेरा मनशां पोरी तुमी खोती बोरीत जायना जावंक मरणाची न्हीद न्हिदल्यांत ताचे विशीं सोत तें तुमी जाणो जाल्लीं म्हाका जाय. जेजू मेलो आनी पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी तर सोत मानतांव. तेच पोरी जेजूचेर भावा दवरून मेल्यांत ताका देव ताचे बारोबर व्हरता परतून हाडटलो.
सम्याचे शिकवणेंतले आनी आमी तुमकां सांगचें आसा तें हें. सोमी येता तेन्ना आमी जिवी उरतल्यांव तीं मेल्यान ताचे आदीं वेचिना. तोर हुकूम परगट्टल्या महादेवदूतांचो ताळो घासतलो आनी देवाचो कोर्णो वाजतलो तेन्ना सोमी आपूण खाशा स्वर्गावेलो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर बावात दवरून मेल्यान तीं पयलीं पुनर्जिवन जातलीं. त्या उपरांत आमकां तेन्ना पर्यान जिवी उरतल्यांक क्रिस्ताक अंत्रोलार मेलचे खातीर ताचे बरोबर खुपांचेर उखलून व्हरतले. म्हणटच आमी सदांकाल सोम्या बरोबर आसतल्यांव. देखून ही उतरां मनान दवरून एकामेकाक बुजवण दियात. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोवकार. सर्वेस्पराक जोय जोय. जागृत रावात, तयार रावात. तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळोत. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सव्य आसूं. माथ्या पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरलेल्या 10 आंकवारे भाशेन सर्गींचें राज. तांतल्यो 5 पिसात आनी 5 शान्यो आसल्यो. 5 पिसात आंकवाऱ्यांनी दिवल्यो घेतल्यो खऱ्यो, पूण आपणा बरोबर तेल घेवंक ना. शान्यांनी दिवले बरोबर आपल्या आयदनांनी तेलूय व्हेलें. न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगल्यो जेमूंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. पूण मोदयांनीर बोबाल आयकूंक आयलो. पळयात न्हवरो पावत येता. ताका सवगत दिवंक भायर सरात. तेन्ना त्यो सगल्यो आंकवारी उठल्यो आनी आपआपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो. पिसातांनी शाण्यांक म्हणलें, तुमचें इल्लें तेल आमकां दियात. आमच्यो दिवल्यो पालवतात. पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, एका वेळार तुमकां आनी आमकां पावोशें तेल ना जायत. विकतल्यांगेर वचून तुमी तेल घेयल्यार बरें. त्यो तेल विकते घेवंक येता म्हणूनसो न्हवरो पावलो. तयार आसलेल्यो त्यो ताचे बरोबर लग्नाच्या वस्त्र्यान भितर गेल्यो आनी दार बंद जालें. उरलेल्यो आंकवारी उपरांत पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा सायबा आमकां दार उगड. पूण तांणी जाप दिली, हांव तुमकां खरीपणी सांगतां, हांव तुमकां वळखना. म्हणटच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घडी तुमी नकळोत. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगल इश्टंदो आयचें शुभ वर्तमान जेजू सोंपयता एक संदेश आमकां दिवन म्हणून जागृत रावात, कित्याक दीस ना म्हूण घडी आमी नकळोत. आनी कोण भाशेन हो हेतू जेजू आमकां उस्काटायून सांगता एक वपारी वरवीं. तो म्हणटा 10 आंकवारी आसल्यो. इंग्लीश भाशेन ब्रायड्समेड व्हंकलेची ब्रायड्समेड आसता, त्यो आंकवारी 10 आसल्यो. आनीक न्हवऱ्याची वाट ती पळोवन रावताली. चडशे आमी पळयता व्हंकल केन्ना लेट जाता, येना, केन्ना बस चुकता, केन्ना मेकअप करचो उरता. पूण हांगासर जेजू म्हणटा न्हवरो उशीर जालो जाल्यार ताजो मोच्याक बुराक पडलेलो आसतलो.
न्हवरो उशीर जालो म्हणटच ह्यो 10 आंकवारी कितें करता? जे न्हवऱ्याची वाट पडयताली तांकां झेम येता, न्हीद येता आनी ती न्हिदता. पूण मोद्यानार असो एक आवाज येता, न्हवरो पावत येयलो, जागी जायात, न्हवऱ्याक येवकार दिवया, लग्नाच्या वस्त्र्यान ताका व्हरूया. आनी 10 आंकवाऱ्यो, द 10 ब्राइड्समेड, ती 10 जाणां उठ्ठात आनी आपले दिवे पेटयतात. ते काळार वेपारी पोरमणे बिजली नासली, दिवे घेवन भोंवताले. शाण्यांनी आपणा बरोबर आयदनांनी तेल हाडलेलें. ती जाणां आसलीं कसलीय गरज पडत, उशीर जायत, तेल सोंपतलें आनीक दुसरें तेल आमकां गरजेक पडटलें. आनी हेकाच लागून तांणी हाडलेलें तेल आपल्या दिव्यांनी भरता आनी आपल्यो दिवल्यो पेटयतात. पूण 5 पिसात ब्राइड्समेड आंकवारी, तांचे लागीं तेल ना. म्हणटच ती वेपारकारांगेर वेता तेल घेवंक ते रातच्या वेळार. येता म्हणसर न्हवऱ्याचो वस्त्र्यान भितर सरता, दारां बंद जाता. मोगाल इश्टांनो, कितें जेजू आमकां सांगूंक सोदतालो हे वेपारी वरवीं? तो म्हणूंक सोदता आमी तयार रावंक जाय. हें शाणेपण मनशाचें. आमी सदांच तयार आसूंक जाय. आमी आमची मरणाची घडी ना म्हूण ओर ना म्हूण वेळ आमी कोणूच नको. आनी हेकाच लागून दर मनशांनी जागृत रावंक जाय. हे जागृतायेन आमी देवाक भेटूंक जाय. अशी एक म्हणणी, एक काणी अशी बरयलेली आसा. एक मॉंक म्हणजे मॉनेस्ट्रीचो यादनीक आपले मॉनेस्ट्रीचे भायर झाडू मारतालो, रुखाची पानां पडटालीं. हो सगलो झाडू मारून तो साफ करतालो. तेन्ना एक वाडसूर ताका भेट्टा आनी अशें म्हणटा, फादर, जरी तर तुजेर आतांच हे घडयेक मरण आयलें जाल्यार तूं कितें करतलो? हो झाडू मारीत रावतलो, वचून तयारी करतलो? आनी ह्या यादनिकाचो ताका जबाब असो येता, हांव झाडू मारीत रावतलो. कित्याक? तो तयार जाल्लो, तो तयार आसलो हे निमणे घडयेक फुडो करूंक. मोगाल इश्टांनो, कसली दिवलेची जेजू आमकां खबर करता. तो म्हणटा, दर मनशांनी आपल्या हातांनी ही दिवली घेवंक जाय आनी दिवले बरोबर आमी तेलूय व्हरूंक जाय. दिवली आसल्यारूच जायना, पूण ही दिवली पेटोवंक जाय. हो उजवाड, द फ्लेम इज अ फ्लेम ऑफ लव. हो मोगाचो उजो, हे मोगाचें आकटें आमी दुसऱ्यांक उजवाड दिवंक जाय. आनी कोण भाशेन आमी हें करतले? आमची दिवली जळटली जाल्यार, ताचो उजवाड दुसऱ्यांक मेवतलो जाल्यार आमी आमच्या दिवल्यान पयले सुवातेर तेल आसूंक जाय. तेल ना जाल्यार आमची दिवली जोडची ना. आनी कसलें तेल? हें जावन आसा तेल बरेपणाचें, पेल्याच्या मोगान रावपाचें, उस्क्यान भरपाचें, सेवे साकरीचें, आदार दिवपाचें. असल्या तेलांनी आमची दिवली आमी पेटलोली आसूंक जाय. आमची दिवली कित्याक पेटोना मोगाल इश्टांनो? आमची तेलूय आमकां उणें कित्याक पावता? कित्याक? आमच्या दिवलांनी बरें तेल ना. जेन्ना आमच्या दिवल्यांनी इल्लांची कुर्नाटकाय, कुसळेपण, दुस्मानकाय, बोगसोनेना, आशा वाडटा, तेन्ना आमची दिवली पेटोना, आमची दिवली पालता. आमचो उजवाड दुसऱ्यांक मेवना, आमची ऊब दुसऱ्यांक मेवना आनी आमीच ते काळोखान सांगता. जेन्ना जेजू म्हणटा तयार रावात, जागृत रावात, कित्याक दीस ना म्हूण घडी आमकां खबर ना. जायते फावटी आमी चिंता
आमचें जिवीत जियेता आसतना आतां हांव तरणाटो आसा, आतां आमचोच धाकलोच कुटूंब आसा, तर देवाचें काम करूंक, सेवा करूंक, बरेंपण करूंक, दया करूंक, पेल्याचो हुस्को दाखोवंक हांव उपरांत करतलों जाणटो जालो म्हणटोच. आतां म्हाका वेळ ना. आतां म्हाका फकत म्हजी ग्रेस्काय जावंक जाय, म्हजें घर करूंक जाय, म्हजें बिराड करूंक जाय. आनी हाकाच लागून बरेपणाचो सोयेग आमी विबाडटा. आमची दिवली आमी काळोखान सांडटा. पूण कोण जाणा घडी आनी वेळ जेन्ना आमचें मरण येतलें. Let us not postpone things for tomorrow. What you can do today, and this is a wisdom what God is talking to us. When we talk about wisdom, आमकां दिसता wisdom म्हणगे शाणेपण म्हणगे it's about the philosophy. It's about the intellectual people. Wisdom म्हणगे हांव फाल्यांची वस्त बेस बरो प्रमाणीकपणान करतलों. हें शाणेपण आसूंक आमकां व्हडल्यो युनिवर्सिटी नाका. शाणेपणाचें देणें आमच्या काळजांनी आसतलें जाल्यार हांव म्हजें जिवीत फाल्यांचें कशें मांडून हाडटलों हाचेर आमी चोत्राय दवरूंक जाय. मोगाल इश्टांनो, देवान आमकां सगल्यांक आमच्या काळजांनी बरी बरी दिवली दिल्ल्यो आसा. आनी दिवलेंत आमी तेल आमच्या बऱ्या कोन्यांतल्यान आमी घालूंक जाता. कित्याक आमी तेल हाडूंक वेशात शॉपांचेर आनी आटीन देर बंद जातलें. आनी तेन्ना ह्यो 5 आंकवारी म्हणटा, सायबा सायबा आमकां दार उगड. दार उगडचें ना. वी आर लेट बिकॉज वी वर नॉट रेडी. तयार करप म्हणगे बऱ्या उतरांनी, बऱ्या कोन्यांनी, बरी चालींतल्यान पेल्याची सेवा आनी पेल्याचो हुस्को. आनी एक फावटी आमी उगडास करूंक जाय. देवान आमच्या दिवलेंत कितलें तेल वंपलेलें आसा. तरी आसतना म्हजो उजवाड दुसऱ्यांक कित्याक पडना? आमचे कुटूंब काळोखान कित्याक चलतात? जरी तर हांव एक आवय बापूय आमच्या कुटुंबाची दिवली पेटयना, तेच दिवलेचो उजवाड भुरग्यांक कसो पावतलो? दुडू ग्रेस्कायेन दिवलीची उजवाड आमकां मेवना. पूण बऱ्या कोरणांनी सेवेंतल्यान, पेल्याच्या हुस्क्यान, बॉक्सोने वरवीं पेल्याचो मोग ओळखून घेवंक, पेल्याच्यो गरजो ओळखून घेवंक हें जावन आसा देवान दिल्लें तें. असल्यो वस्तू केल्यार धारवंटो आमकां उक्तो आसतलो. कसली घडी आनी खंयचो वेळ आमी सदांच तयार आसतलीं. तर मोगाल इश्टांनो, आज हे मिसान भाग घेतना हेंच आमी मागून घेवया. देवान दिल्ली दिवली जोलटी उरूंक देवान आमकां साबार तेल दिल्लें आसा. आनी हाचे वरवीं आमची जागृताय देवाक येवकार दिवंक. हीच कल्पना हे मिसांतल्यान बापाक उबारुया आनी बापाचो आदार आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागून घेवया. सगळीं उबी रावया. आमचो बावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा, सोत पदवीदार बापा, सरकारान पृथ्वीचेर रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुपुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र वरवीं गरबी सांबाळलो, आंकोर मरी थायन जल्मलो, पोंस पिलात काळतणी कोस सोंसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखी पिलो, तो मेल्ल्यांतलो मतीन देंवलो, तिसरे मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सर पदवीदार बापा देवाच्या उजव्याक बसला, तो तांची बी आनी मेल्ल्यांची मस्ती करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन.
आमची काळजां एदुकाचपी दोयतां दोनिया आमचे आवडे आमची काळजां एदुकाचपी दोयतां दोनिया तुझे बेटे बोरी सगळे जाऊन आमी हुंड्याचे गुडघे तशेंच जाऊन सोऱ्याचे थेंबे हेच खुदखुदीत आमचे आंगे तुझे बेटे बोरी सगळे जाऊन आमी हुंड्याचे गुडघे तशेंच जाऊन सोऱ्याचे थेंबे हेच खुदखुदीत आमचे आंगे म्हजी भाव भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पवित्र बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. त्या तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सवेस्पर मानून घेवन मोगाल बापा हे बलिदानांत तुज्या पुताच्या कोश्ट मोरणाचो समून आमी चलयता. ही आमची बेटोवणी प्रसून जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपोट्या जिवितान जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. हे मी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परा थंय बातां. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व कल्याण सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टां मोरना वरवीं सुणयलीं आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जन्मपणान जिखलीं आमा सुमेस्तांक जिवीत ससनाचें. आपले मोहिमेवेन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सर्गीचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्त संगाती निरंतरी तुजी स्तुती आमी म्हणटा. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी एका ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपली कुशेन कोश मरूंक सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पुरीन जेवण जातोच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नवेन ससनीक करोराची हें रगत पातकांचें भोगसुने मेलच्याक. तुमचे पासत आनीक सोमेस मनशे पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut purgotuia. Gesù melo,
जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मोन्नाचो पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनीक सोमची खाल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलीं देखून आमी तुका दिन वाचता आनी क्रिस्ताची कूड रगो शेवतले आमकां समेस्तांक पयतोत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तालोली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचो बागेवन बाप, डेक्लन आमचो गोवली बाप आनी सगल्या यत्निका वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरो वस्तरून मेल्यान ते आमच्या भावभिण्याची खाकूत कर. तांकां तुजे इश्टगुती मेल्ले समेस्तांक तुजें परजोरीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमकां समेस्तांची दया कर आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती बागेन धर्मदुतां आनी सर्व काली तुका मनावल्ल्या ते सगळे भक्त बरोबर सस्त्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवीदार बापा, सर वर्दून आनी वैभव तुका ससनाचे ससनांक. आमेन. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान धरुया. जेजून दिल्लें प्रार्थन बडा विस्वासान आनी भावार्थान बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दोळे करुणे जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सुनवंदरा जेजू क्रिस्ताचे आन्यांक आमी बरवशन ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदार कालकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर अकातांतली वाठाय. कित्याक राजबोरगी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां वांटता. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेचेर भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाचे ससनांक. आमेन. सुम्यांची शांती सदांकाल तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती वाटात. देवाचे शेले, संवसारचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसारचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसारचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराची पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्यात म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या एका उतरार म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड. आमेन. क्रिस्ताचें रगत. आमेन. Spiritual communion मागणी मोगाल जेजू हांव सोत म्हणटा तूं खरेंच पवित्र साक्रामेंतान आसा म्हूण. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां आनीक हे वेळार तुका म्हज्या काळजान घेवंक आशेता. पूण हे वेळार संस्कारा वरवीं तुका शिवूंक जायना. देखून ओत्मिकतायेंतल्यान तरी ये म्हज्या काळजान.
तूं म्हज्या काळजांत आयलाय म्हूण तुका मोगाची गोट वेंग मारता. म्हाका केदींच तुजे सोरशिल्लो वेगळो सरूंक निर्मी नाका. आमेन. पवित्र आत्म्या देवून ये, सुर्गी किरणा फांकोयते, तुजो उजवाड घालीत ये, तुजो उजवाड घालीत ये दुर्बळांच्या बापा, वरदान दिनारा, काळजाच्या उजवाडा, काळजाच्या उजवाडा, बोबऱ्या भुजवणारा, आत्म्याच्या धुलो पावण्या, बोळ्या शीतोळ विसाव्या, बोळ्या शीतोळ विसाव्या, ये दुर्बळांच्या बापा, ये वरदान दिनारा, ये काळजाच्या उजवाडा, काळजाच्या उजवाडा. प्रार्थूया. मोगाल बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें देखून आमी तुका दिनू वाचता. हे जेवणा वरवीं आमकां फावो जाल्ले तें सुर्गीचें बोल खरे मनान केल्ली चाकरेन आमचे भितर थोकच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नवी. आमेन. शेवटाचो आशिर्वाद दिवचे आदीं आनीक पावटी तुमकां उगडास करता. हे लॉकडावनांनी आमची मिसां ऑनलायन स्ट्रीम चालू आसतली. बुधवाराक कोंकणी मीस दर बुधवाराक, फ्रायडे 5:30 एडोरेशन, सवांक इंग्लीश मीस, आयताराक 10 इंग्लीश मीस आमी टॅलिकास्ट करता हांगासर आनी 11:30 कोंकणी. हांव मागतलों आमच्या कुटुंबा लागीं दर कुटुंबा लागीं जाता जाल्यार बरोबर तेच वेळार मिसान भाग घेवचे. एके भाशेन तुमी मिसाक वेता तशेंच तेच वेळार एक कुटुंब कसो बसून मिसाक तुमी भाग घेवचे. जी कामाक वेता जांचे लागीं ते वेळार पडूंक जायना जाल्यार उपरांत पडूंक जाता. पूण एक फामील कशी पडयल्यार देवाकूय मानतलें, तुमकांय फायद्याक पडटलें. आनीक पाटी उगडास करता, गोवन चॅपलन्सी यूट्यूब चॅनल हें तुमी सबस्क्रायब करचें आनी दुसऱ्यांकूय सांगून दिवचें. कोंकणी मिसा हांगासल्यान आमकां मेवता. म्हणटूच
हो संदेश हो निरोप तुमी दुसऱ्यांकूय पाठोवचो, दुसऱ्यांकूय भाग घेवंक एक सोयीक मेवतलो. जायते पावटी हांव विचारता मिसाक वेता ना फादर टीव्हीर पळयता ना, तांकां खबरूच ना फाटले 6 म्हयने आमी हांगासर मिसां धाडटालीं म्हणटूच आमी दर एका क्रिस्तांवांनी दर एका गोंयकारांनी एक जबाबदारी घेवया. ही आमची कोंकणी मीस ही सेवा धर्म आमी उंचल्या पावंड्यार दवरूंक जाय. आमच्या भुरग्यांक घेवन बसूंक जाय. हांवें जायते पावटी तुमकां सांगलेलें आसा, गोंय आतां कोबार जाल्लें आसा. तें आमकांय दूख हांगासर लागूंक जाय. जावं हें डबल ट्रॅक जावं हें खोल, आमी तातूंत हुस्को आमच्या काळजांनी दवरूंक जाय. पूण जी आमी हांगासर आसा आमी तांचे पासून मागूंक जाय. आनी ओदीक जाल्यार आमी कितें करूंक जाता हांगासल्यान तें आमी करूंक जाय. पयले सुवातेर तांकां तेंको दिवंक, तांचे पासून मागूंक आनी आमच्या भुरग्यांक आमचे गोंयची वातावरणाची शिकवण आनी भाशाची मोग आमी वांटूंक जाय. ही आमची भाशा हो सेवा धर्म आमी उंचल्या पावंड्यार दवरूंक जाय. आमी शिंगोवंक जाय. तर आनीक पाटी विनंती करता सगल्या लागीं, डू सबस्क्रायब द चॅनल आनी दुसऱ्यांक तुमी संदेश दिवचो 11:30 आनी दुसरी मिसां पूर्व हांगासर आमी करता. 20 तारखेर पाद्र आग्नेलाची आमी दीस पाळटले आनी 4 नोव्हेंबर आमी करतले. 15, 16, 17, 18, 19 आनी 20 तारखेर ही पाद्र आग्नेलाची मीस आमी करतले. कोविड-19 आमी सगल्यांनी एकामेकाचो सांबाळ करचो. तुमकां सांगची गरज ना, आमी आमचे हात वो डिस्टन्स दवरूंक जाय, मास्क घालूंक जाय. आनीक जांकां सिम्पटम आसा तांणी टेस्ट करून आयसोलेशन करूंक जाय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पुतोत्म तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. संसार सोपो भुरग्यां तुमचे संगाती हांव आसा. संसार सोपो भुरग्यां तुमचे संगाती हांव आसा. बापान म्हाका धाडला तसोच तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मो घेया ताच्या बोळांत सोडून बेसान सगल्यांक म्हजे गोवाय जाया. संसार सोंपो भुरग्यां तुमचे संगाती हांव आसा. संसार सोंपो भुरग्यां तुमचे संगाती हांव आसा. आख्खे पृथ्वीर वचत म्हजी बरी खबर सगल्या मनशांक सांगात. म्हजे शिस्त जावंक ओडात तुमकां आज्ञा दिल्यात तितल्योय पाळूंक लाया. संसार सोंपो भुरग्यां तुमचे संगाती हांव आसा. संसार सोंपो भुरग्यां तुमचे संगाती हांव आसा.
मोगाल इश्टांनो तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा तुमी ह्या बलिदानान भाग घेतले म्हणून उपकार मागतलो सगळे लागीं गोवन चॅपलन्स यूट्यूब चॅनल हें सबस्क्रायब करचें थंयसर एक बेल बटन आसा ताका तुमी क्लिक करचो कित्याक तुमकां सगळे दुसऱ्या आमच्या सर्विसांचो अपडेट मेळटलो देव बरें करूं स्टे सेफ